काल आमच्या बिचोले मार्केटान रातच्या 10:25 हांगाच्यान उजो जालो आनी तेन्ना 10:25 कॉल आमच्या फायर डिपार्टमेंटाक केलो आनी तेन्नाच्यान आमचे सगळी डिपार्टमेंटान सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटांचे हांव आभार मानता कित्याक काल राती आमचो चेअरपर्सन आमचे डेप्युटी कलेक्टर रोहन कास्कार मामलेदार राजाराम परब आमचो फायर ऑफिसर ज्यांनी मेन काम केलां राहुल देसाय इलेक्ट्रिसिटीचो एई रामा देसाय रामा सावंत हे सगळ्यांनी काल राती 3 जायसर हांगा आसले तांच्यांनी खूब बरें काम करून उजो कंट्रोलाक हाडला. ह्या उज्यान आमची 4 दुकानांक मेजर अफेक्टली जाल्ली आसा. एक म्हणटा तो आमचो संकेत चणेकार ताचें मसाल्याचें दुकान ताचो लॉस अरावंड 15 ते 20 लाख आसा. सगळो ताचो शॉपूय भितर जळलेलें आसा, फर्निचर जळलेलें आसा, लायट आनी सगळो म्हाल. दुसरें जें आसा आमच्या त्या मांद्रेकाराचें दुकान आसा जें कपड्याचें दुकान आसा बांदेकाराचें दुकान त्याचे कपड्याचे रामा बांदेकार ताचें आसा दुकान जाल्लो आसा तेचो अरावंड 30 लाखाचो. मागीर हाच्या पॉपकाराचें दुकान आमच्या पॉपकाराचें दुकान आसा ताचें 30 प्लस ते एक हॉटेल आसलो ताचो किचन आसा आनी अशोक हय आमचो नारायण नायक टोटल अरावंड 7 जाणांची जाल्ली आसात म्हणजे मेजर आनी मायनर धरून आनी हांचे रुफूय गेल्ले आसा. त्या खातीर PWD ऑफिसराकय आपयल्लो आसा. PWD ऑफिसर आतां स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पळयतलो, लॉसूय पळयतलो आनी हांव इन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा आनी आमचे ऑफिसरच खूब कॉपरेटीव आसा की आजच्या जो सगळो रिपोर्ट आमी करून आज सांज पर्यंत आमी कलेक्टरा कडेन धाडटलो. हो रिपोर्ट करतले जाल्यार फायर डिपार्टमेंटान मामलेदाराक लेटर करपाक जाय जे ऑलरेडी केल्ले आसा तेंच्यांनी. मामलेदारान PWDक लेटर करपाक जाय जे आतां ते करतले पूण ऑलरेडी तेंचें काम सुरू केल्लें आसा. फायर डिपार्टमेंट परत इलेक्ट्रिसिटीक करतले आमकां कारणय कळपाक जाय आनी हो सगळ्यांचो मेळून PWDचो इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांचो मेळून जो रिपोर्ट येतलो ताचेर एसेसमेंट एक तेचेर कॉज करतले आनी एसेसमेंट जातलो कितलो लॉस जाता. रावंड अबावट प्रेझेंट सिट्युएशन पळयल्यार 90 लाख ते 1 crore पर्यंत हो जो लॉस जाल्लो आसा. हांव जाणा ही जी हें आसा ती म्हाका दिसता एक दोगांचेच इन्शुरन्स आसा. जोंचो इन्शुरन्स आसा तांकां क्लेम करपाक बरें जातलें म्हणजे पयशे मेळटले पण ही कमर्शियल आसल्या मुळे हांकां डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर मेळना कमर्शियल जेन्ना आसता चलयली. सो ताका स्पेशल प्रोविजन करून CMचे आमकां हें घेवन क्लियरन्स घेवन ताका आमी जितलो मदत करपाक जाता CM रिलीफ फंड किंवा डिजास्टर मॅनेजमेंटान हें करतले. म्हजें किंवा आमचो CP आमचें फूल 100% कॉपरेशन आसा. हांव राती लोकांचे आभार मानता कित्याक खुबशे लोक आमचे आसता आनी प्रेसाचे आसता तेंच्यांनी स्वता म्हणून हेल्प केले. स्वता CP आमचे कावन्सिलर अनिकेत आमचे सगळे कावन्सिलर आसले लोक आसले आमचे बिचोलचे सगळे लोक जेंच्यांनी स्वता म्हणून सामान भायर काडलें आनी हेल्प केल्लें आसा. खुबशांक हें जालें आसा. इन्सिडंट जाला हाच्या खातीर म्हाका खूब वायट दिसता पूण वायट दिसून जायना. आमी तांकां कितके बेगीन रिहॅबिलिट करतले कित्याक तितके बेगीनच ते परत तेंचे आपल्या ते पोटाक लागतले तें इम्पॉर्टंट आसा. सरकार हर तरेन प्रयत्न करतलो तांकां बेगीन रिहॅबिलिट करपाक. म्युन्सिपालिटी करतली, गव्हर्मेंट करतलो, फायनान्शियल करतलो, लोन फॅसिलिटी जाय जाल्यार आमी EDCंतल्यान ती अरेंज करतली आनी हांव हें सगळें काम पर्सनली फॉलो करतलो.